फाल्यां शिवजयंती आनीक गव्हर्मेंटान 75 वर्सां गेल्ले वर्सां जाल्लीं ह्या निमित्तान शिवजयंती साजरी करपाचे गेल्ल्या वर्साच्यान केल्लो म्हणून 76वें वर्स गेल्ल्या वर्सा प्रमाणे हेय फाटी मडगांव म्युनिसिपालिटी इन एसोसिएशन विथ ट्युरिजम डिपार्टमेंट आनीक ह्या वर्साची शिवजयंती जी मडगांवान शिवजयंतीची मिरवणूक जाता ऋषिरंबा राखंड देवस्थाना कडल्यान म्हणून शिवजयंती सगळ्यांनी प्रयत्न करून आनीक एक करून शिवजयंती करपाचो असो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा. तातूंत सगळे सहभागी जाल्ले कडेन आसात. काही आयज प्रेस खरें म्हळ्यार आमी प्रेस हितून घेवपाचे सगळे आमदार बी आसपाचे कारण सगळे आउट ऑफ स्टेशन आसात. ताका लागून कोण पावना. सगळे आमचे ऋषिरंबा राखंड देवस्थान आनी शिव साम्राज्य हे दोनी सगळ्यांक बरोबर घेवन शिवजयंती साजरी करप अशें ठरयल्ले कडेन आसा. सगळ्यान पयलीं डिटेल प्रोग्राम असो आसा. सकाळीं 10:30 वरांचेर म्युनिसिपालिटीच्या हॉलान ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन भुरग्यां लागून केल्ले वते. जवळ जवळ 110 भुरगीं पार्टिसिपंट ऑलरेडी आमी रजिस्ट्रेशन बंद केलें कारण चडी भुरगीं जातकीर मागीर ते ऑर्गनायजूय करपाक 110 काय 112 कितें पार्टिसिपंट आयल्या. ताजे नंतर दनपारां ऋषिरंबा राखणदेव देवस्थान हांगा सगळे नाल्ल म्हणजे तांची वर्साची जी विधी आमी करतात ती विधी करून मागीर आमी गोबळेश्वर ते सगळे करून तांची रॅली कमेस जातली. 4 वरांचेर म्युनिसिपालिटीचे स्क्वेअर म्युनिसिपालिटी सगळं आतां पॅन्डल सगळं घालपाचें चालू काम आसा. थंय 4 वरांचेर फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनीक मोनोलॉग सगळे शिवाजी महाराजाची थीम ह्या हाजेर सगळें केल्लें वतलें. तातूंतय जवळ जवळ 60 सुमार एंट्री आयल्या. म्हाका खबर ना आतां आमी 4 सुरवात करता अशें म्हणलां पूण सारकी 4 सुरवात जाल जाल्यार कितलो वेळ लागतलो कारण मोनोलॉग म्हणटा आमी ताका 3-4 मिनटां दिले कडेन हांव एक पार्टिसिपंटाक जवळ जवळ 22 सुमार मोनोलॉगाचेच पार्टिसिपंट आनी गोंयचे बरे टॅलंटेड भुरगे आयले मोनोलॉगाक. मोनोलॉग म्हणजे 4 मिनटां जरी धरलीं जाल्यार 22 आमी एंट्री दनपारां बंद केल्यो कारण टिचर्सांचे फोन येतात की आमची एंट्री घेवना तुमची एंट्री घेवना. फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन भुरगीं जवळ जवळ 42 सुमार मायत जाल्या. सो कितलो टायम जातलो हें खबर ना पूण आमी खंयच्याच भुरग्यांक ना अशें म्हणूना आनी दनपारां आमी एंट्री घेवपाच्यो बंद केल्यो कारण जवळ जवळ 60 सुमार एंट्री आयिल्ले कडेन आसात. हांव सगळे शिवप्रेमी ह्या वर्साक एकठाण आयिल्ले कडेन आसात. मडगांवचे आमदार बाब दिगंबर काप, नावेलीचे आमदार बाब उल्हास कुयेकर आनीक सगळे बाकीचे म्हणजे BJPचे अध्यक्ष बाब दामू नायक सगळे फातोडेचे सगळ्यांनी प्रयत्न केल्ले कडेन की शिवजयंती साजरी करप ही सगळे एकजण करप कारण सगळे शिवप्रेमी डिफरन्शिएट कोणा बरोबर बारीक सारीक कितें आसलें जाल्यार सगळे आमी मेन म्हळ्यार शिवप्रेमी आनी त्या खातीर आयज हांवें तांकां घेवन आयज प्रेस आपयले कडेन आसा. हांव सगळ्या आमच्या तातूंत भितर ताणें एक बरो कॉन्सेप्ट म्हणजे किल्ला करपाचें कॉम्पिटिशन दवरलां. म्हणजे साश्टीच्या लोकांक म्हणून फर्स्टूच टायम सुरवातेक म्हणटकीर साश्टीन भितर किल्ले म्हणजे रायगड तयार करप आनी कोल्हापूरचो पन्हाळागड तयार करप हो ताचो रेप्लिका करप कॉम्पिटिशन. म्हाका दिसता आतां म्हाका हो सांगतालो ते भशेन म्हाका 10 काय 12 कडेन कोणी तयारी केल्या ताची कॉम्पिटिशन ते सगळे जजीस भोंवतले. शिवसाम्राज्य संस्थेचे अध्यक्ष रघुवीर शिरोडकर म्हणून हांव सगळ्यांचे स्वागत करता ह्या प्रेसाक. त्याच बरोबर एक सरकारान जो एक वांटो उचललो म्हणजे महाराजाची कीर्ती आनी नांव जगभर प्रसिद्ध जावचें आनी सगळे शिवप्रेमी दबाज्यान सगळे रस्त्यार येवन ही मनोवची म्हणून जे एक सरकारान एफर्ट्स घेतले आर्थीक मदत करून जे म्युनिसिपालिटी थ्रू एक सपोर्ट सिस्टम दिवन एक शिवजयंती ज्या ज्या भागान गोंयभर जाता ती एक मोठ्या दबाज्यान मनोवची म्हणून जे एफर्ट्स घेतले त्या बद्दल हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा. आनी शिवसाम्राज्य संस्था जी 2016तल्यान हांगा रॅली एक मोठ्या प्रमाणान करता ती रॅलीची सुरवात जी आहा ती जशें आतां आमचे चेअरपर्सन साहेबान सांगले तशी त्या जो एक रूट एवरी इयर ठरलेलो आहा त्या रुटांतल्यान ती जातली रॅली आनी त्याच भशेन ते मिरवणूक वतना फक्त सांगता ती जी आहा ती नगरपालिकेच्या स्क्वेरान जातली
आणि ह्या वर्सा लास्ट सांगता करतना महाआरती जी ढोल ताशांच्या गजरान जातली अशी एक आमी ती पद्दत ह्या वर्सा दवरल्या. त्या बरोबर मिरवणुकेन एक महिला ग्रुपांचोय सहभाग आसतलो, तेंचे एक शक्ती प्रदर्शन आसतलें. त्याचबरोबर एक काही इनिशिएटीव म्हणून घेतना आमी किल्ला मेकिंग स्पर्धाय तेजे आयज कमीत कमीत बरें आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळा. ह्या फावटी पयले फावट जरी आमी आवाज केलो तरी सुद्दां रिस्पॉन्स बरें मेळ्ळा आनी येणाऱ्या काळाक एक टुरिजम डेस्टिनेशन हे एक स्क्वेअर जातले मडगांवचे, जेणे करून जाता तितले लोक हे किल्ले पळोवंक मडगांवां येतले असो विचार मनान दवरून आमी ह्या फावटी एक इनिशिएटीव घेतला. ह्या वर्सा श्री सम्राट संघटनेची ही 10वी रॅली आसा. ही गेल्या वर्साच्यान आमी मडगांव म्युन्सिपालिटीचे आमी जॉयंटली टुरिजम डिपार्टमेंटाचे कोऑर्डिनेशन जाल्ल्या कारणान तेंची स्पॉन्सरशीप आसल्या कारणान आमी गेल्या वर्साची ही जॉयंटली सेलिब्रेट करता. ह्या वर्साची सुरवात जी आसा आमची रॅलीन आसा, पण हे जे वर्स 10वे आसल्या कारणान ह्या वर्सा फूल वर्सभर आमचे वेगवेगळे प्रोग्राम आसतले. कित्याक आमी फक्त एक रॅलीत कित्याक 10th इयर सेलिब्रेशन एक मातशें व्हडलें करपाक वता ह्या वर्साचें. फक्त रॅली काडून आमी काबार करपाक शकतना आमी वेगवेगळ्या ह्या वर्सा आमी रॅली खातीर एक कमिटी तयार केल्ली आसा. तेचे जशें सांगलेलें आसा त्या हिसपान रघुवीर ताई कमिटीचे ह्या वर्साचे रॅलीचे अध्यक्ष आसल्या कारणान ही फूल जबाबदारी तेंचेर दवरलेली आसा. सो मागीर वेगळी जे हे जातले आमचे प्रोग्राम जातले त्या वेगवेगळ्या प्रोग्रामांची वेगळी वेगळी कमिटी आमी तयार जातले. त्या नेक्स्ट प्रेसाच्या माध्यमांतून आमी ती डिस्क्लोज करतले. सो हेतून फक्त आमी इतले मागणी आसा सगळ्या साश्टीच्या सगळ्या लोकां कडेन की जशे वार्षिक सगळे जाण सहभागी जाताले आनी आमी ही वार्षिक सहभागी जावन एक गोंयची सगळ्यांत व्हडल्यात व्हडली रॅली दिसताली तशेंच ह्या वर्सा तशीच आसतली. आनी आमी एका वाडोवपाचे प्रयत्न करता, स्वरूप वाडोवपाचे करता. कित्याक आमची रॅली पळोवन बाकीची संघटना जशी की आमच्या फाटल्यान बाकीचे स्टेटीची जशें की फोंडेची रॅली स्टार्ट जाल्ली, मागीर म्हापशेची रॅली स्टार्ट जाल्ली, ही खंय ना खंय ते प्रोत्साहन घेवन सुरू जाल्ली. सो आमकां दिसता की आमचे 10 वर्सां सेलिब्रेशन जशें आमी करतले तशें फुडल्या वर्सा तेंचे बाकीचे 10 वर्सां सेलिब्रेशन जावपाक येतले. सो तेंच्यांनी बी तशी ती व्हडली सगळे जाण सेलिब्रेशन करतले अशी आशा बाळगता. आनी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी व्हडल्या जावन पार्टिसिपेट जावचें.